रस्त्यावेले फोंड पुरोवपा खातीर सरकारान आतां नेवी तारीख थारायल्या। भौशीक बांदकाम मंत्री दीपक पावसकर सांगता ते प्रमाण फुडल्या 8 दिसां भितर सगळ्या रस्त्यावेले फोंड पुरयतले आनी नोव्हेंबर म्हयनो सोंपता म्हणसर सगळ्या रस्त्यांचेर हॉटमिक्स लेगीत घालतले आनी ते खातीर खंय त्याच रेटान पूण बऱ्या क्वॉलिटीचो डामर आखाती देशांतल्यान हाडून कारवार दवरतले। मंगळारा मुख्यमंत्र्यान विधिमंडळ पक्षाची बसका त्याच्या आल्तिनवयल्या बंगल्याचेर आपयल्ली। थिंगा रस्त्यावयल्या फोंडाचेर गरमागरम चर्चा जाली। भौशीक बांदकाम मंत्र्यान पयलीं सांगलेले चवथी पयलीं फोंड पुरयता, मागीर दिवाळे पयलीं म्हणून सांगलें। आतां नाताळा पयलीं जाल्यार पुरो म्हणून लोक मागतात, कारण नोव्हेंबर म्हयनो नाताळा पयलीं येता। काम चालू केलें, आयच्या स्टार्ट आसा काम सगळें, डायरेक्शन दिल्लें आसा, मातशें थोडी करेक्शन आसा ते करता। फाटीं इस्टिमेट केले ते पावसान व्हांवून गेले, तेही थोडे परत करेक्शन आसा ते करून फुडल्या 8 दिसांनी सगळे रूट क्लियर जातले। हॉट मिक्सिंग नोव्हेंबराच्या लास्ट विका स्टार्ट जातले। हय हय, कित्याक पावसान मातसो टायम फुडें गेला। नोव्हेंबराच्या लास्ट विका हॉट मिक्सिंग सगळें चालू जाता। गल्फा साकून आमकां गोंयाक इम्पोर्ट जातलो, इम्पोर्ट गोंयाक स्टॉक आसलो, जावं आमचे नियरेस्ट कारवार स्टॉक आसलो जाल्यार तांकां आसपाक लागीं बरोबर दामोर हाडपाक लागीं पडटा, आसपाक जो आसा लागीं पडटलें आनी फास्ट स्टोरेज फॅसिलिटी आहा इतलो एक कार्गो येयला हांगा आसा, कारवार आसा। गोंयाक सद्या पळयता आमी, आमकां रिक्वायरमेंट 50,000 टन पर इयर आसा आसपाल्ट। एक हाडटले एक कार्गो 30,000 टन आसता, दोन कार्गो जातले। पणजेच्यान आमचो व्हिडिओ पत्रकार श्यामचारी।